मागता पवित्र आत्म्याच्या दबाजीक आचरणेच्या परबेच्या मिसाक आमी सर्व एकठांय जाल्या एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून मागया पवित्र आत्मा मसमेस्तंत येवं दी आनी आमकां आपल्या कुरपेन आनी देड्यांनी बरोवन दी म्हूण विशेष करून संदर्भार मागता आसतना अर्गांबिस्तिता फाबियानी जेसी मेंडून सदो कतार देवादीन जोकीम मनी जसिंता लोबो हांच्या आत्म्या बिस्तिता अनिता स्टीवन नोरोना कोएल्लो यूके नोरोना कुटुंबांत देवादीन चल्ल्या सन्याच्या आत्म्या बिस्तिता अनिता स्टीफन नोरोना आनी कोएल्लो यूके तशेंच डिकोस्ता कुटुंबां देवादीन चल्ल्या सन्याच्या आत्म्या बिस्तिता अनिता स्टीफन कोएल्लो नोरोना यूके तशेंच कोएल्लो कुटुंबांत देवादीन चल्ल्या सन्याच्या आत्म्या बिस्तिता स्टीवन अनिता कोएल्लो नोरोना यूके तशेंच देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गांबिस्तिता एडवर्ड आनी लविटा डिसोजा आपल्या 25 वर्सांच्या लग्ना जिविताचो उगडास कडून देवा अर्गां दितात तांचे ते बसत मागता आसतना जे कोणा मागतान बसला तांचे खातीर प्रतिरितीन मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया पावसा खातीर आमी मागया जून म्हयनो लागीं येवंक जालो पावसाची शेणसवळी ना उदकाचे सगळे समस्या जागीच्या गांवांनी भोंवतणी उपजल्यात बरो पावस येवन पृथ्वी थंड जावंक उदकाचे समस्या परिहार जावचे खातीर विशेष करून मागया तशेंच ह्या हप्त्यांत भुरगीं इस्कलाक परत वचूंक सुरू करतात आनी नवें शैक्षणीक वर्स आरंभ करतात ह्या भुरग्यांचेरय देवाचो आदार करपा विशेष करून ह्या संदर्भार मागया माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज पेंतेकोस्ताची परब म्हणजे आत्म्याच्या येण्याची पेस्त आमी आचरण करता. पास्का पेस्ताच्या उपरांतल्या 50वो दीस हो देखून हाका पेंतेकोस्ताचो आयतार म्हूण आपयतात. आयची देवस्तुती संगी पास्काचो काळ संपता. आयचे हे फेस्त पवित्र आत्म्या विशीं नियाळूंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आज सगळ्या संवसाराचेर विस्तारल्या. जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सोबे सदांच आसूं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगळ भाव भयणीनो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ताच्या 50व्या दिसा म्हणजे पुनर्जिवंतपणा उपरांतल्या 50व्या दिसा पवित्र आत्मा अपोस्तलांचेर देवलो. हे फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना पवित्र आत्मा आज मात देवसो आनी पयलींच येदोळूच आयला पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत तो रावना कित्याक आमच्या कोट्याक साली वरवीं कोट्या नडत्या वरवीं पातकी जिविता वरवीं आमचे तान तो भायर वेता. अशें आसतना त्या पवित्र आत्म्याक आमचो करून घेवचें प्रयत्न करया आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय आसतना पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आमचे थंय रुतां जातात आनी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जावन देवाक महिमा दिवची वा कामां करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें सत हेची देवस्तुती आमकां दिता. असल्या चिंतपान जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ सामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळा सोमया तुवें पाठयलेलो पवित्र आत्मा आमचे थंय सदांच येवंक तयार आसा पूण ताका फौज साहस जाल्लें
वातावरण आमी रुपीत करूंक ना. ह्या मुखांतर ताका आमचें तें येवंक साध्य जावंक ना. ह्या देखून आमी पश्चात्तापवता सोमी ह्या भक्षण्या मागोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. राग मोसोर द्वेश दवरून दियल्या आनी अशें आमचें कूड आमी मेळयलेली आसा. देखून आत्म्याक आमचें थंय येवंक साध्य जावंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा स्वामी. पश्चात्तापवन भक्षणे मागोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. मोगळो जेजू, पवित्रात्म्याच्या फळांनी आनी देण्यांनी भरलेलें जिवीत तूं आमचें तावन आशेताय. पूण जायते फावटी ह्या देण्यांनी ह्या फळांनी आमचें जिवीत नेटोवंक ना. तुका साक्षी दिवची महिमा हाडची कामां करूंक नांत. ह्या मुखान तुका मात्रणी पेल्या की दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापवन भक्षणे मागोन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून. आमी तुका वगळटा सोम्या जेजू क्रिस्ता. बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाचे शिणी तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक पोसला आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. इकडे बोलतोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सामा खातीर इराद्या खातीर आमी मागीम. देवा आमच्या भोवमोगाळ सरपदवेदारा बापा आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशांनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझ्या परजे तूं पवित्र करताय. युगांक प्रितुमेचेर पवित्रत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटण्याचे सर्वेक
तुवें अजापांनी घडोवन दवरलें तेन्स दयाळपणी आमच्याय काळात पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थां उदेशी फुडें व्हर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवाते सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकाच सणे कठीण जड वाडे आयिल्ल्या बरी मळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोन आसलेले त्या घरांत रिगलो. तवळ तांकां दिसलो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचोन रावल्यो. ते समेज पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेलें हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकतालें देखून लोक सकट थटक जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेज गलिलेकार न्हय तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भशेन आयकता तें कशें. आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातांव सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले केत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भशेन आयकता. देवाचे उतर हें देवाचे उपकार. संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझा सर्वेस पराक नावाड सर्वेस परा मुझा देवा कितलो तू वर्त कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस परा पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनाने भरल्या. तुझ्या आत्म्या सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तू तुझे तोंडली पैताना रसना घाबरता. तू प्राण मात्र काढ ती मोरून पोरत्यान धुळीक वेता. पण तो श्वास दिशी जाल्यार ती परत रसोन येता. अशे प्रितुमेचे रूप तू नवे करता. तुझ्या आत्म्या सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्या सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो,
पवित्र प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां वेगवेगळ्या तराची आसात पूण समेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एका थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. तो एकच आत्मो आमकां समेस्त पिवांचो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. पवित्र आत्म्या ये देवम आनी फांकय सिरगिता उजवाडाचे तुझे गे ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देण्यांच्या ये तूं दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा बोबोऱ्या आत्म्या दुलो तूं सैऱ्या स्वादीक कर्या विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्यां सावळी वोतां सुख देल्यां बुजवण करी रडतेल्या ये उजवाडा संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाती दिल्याची नामुन शांतय कायिल्ले इल्ले वाईटा पडन आसले नात्या तुजो धीर आदार दूतूं सकड मेळ्ळें बिजय सकड सुकलें तांबय सकड गायिल्लें बागय सकड घट जाल्लें शेत सकड थंड जाल्लें वाटेक पोवते आड गेल्लें लाभय तुज्या भावार्थ्यां तुजेर आशेवन पातिल्ल्या पवित्र तुजी साथीणी लाभयशे गोडाचे पून लाभय आमकां बरें मन पावय सुखास स्नाच्या आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्म्या देवोने बर काळजां तुज्या भावार्थ्याची आनी पेटय तातूं उजो तुज्या मोगाचो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
वर्तमान प्रकट करून म्हज्या वंटांनी काळीज तूं पवित्र करी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जिवंत जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान सिसदारान आपूण भितर एकठांय जाल्ले. तवळ जेजू तांच्या मदी गातीन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपले कडवळ ताणें तांकां दाखयलें. सुमयाक देखून शिश्य संतोशान भरले. पण तांचे जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांवें तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हणें, घेया पवित्र आत्म्याक. जांचीं पातकां तुमी बक्षिता तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. 50व्या दिसाची म्हणजे पवित्र आत्मो देवून आयलेल्या दिसाची परब आचरण करता. आज पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा देखून आमी सोम्याक सोमी म्हण आमचो देव म्हण प्रगट करता. आनी हो पवित्र आत्मो कसो आसा, खंय आसा, कितें आसा. कोणें पवित्र आत्म्याक पळयला? पवित्र आत्म्याक पळयल्लो कोणूच ना. हांव येना, तुमी येनात. पूण पवित्र आत्म्याक अनुभव करी येता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार करंट कोणें पळयला? इलेक्ट्रिसिटी. ह्या संवसारांत इलेक्ट्रिसिटी पळयल्लो मनीस ना, दोळ्यांक दिसना. पूण त्या इलेक्ट्रिसिटीची सकत आमी जाणाव. लायट पेट्टात, फॅनां घुंवतात, मोटरां चलतात न्ही, व्हडलीं व्हडलीं मोटरां चलतात, विलां घुंवतात. पुरो पळयता आमी, कामां पळयता, कामां. पूण इलेक्ट्रिसिटी आमच्या दोळ्यांक दिसना. व्हडलें हाय टेन्शन वायर कट जावन पडला जाल्यार तातूंत करंट आसा की ना म्हूण आमकां दिसना. आमी आपडून भियेता. टेस्टर आमी टेस्ट केल्यार त्या टेस्टराचे दुबाव आमकां, तें कांय पाड जालां कोण ना म्हूण. देखून 2-3 टेस्टरां दोन पळयता आमी. कित्याक म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी करंट कोणेंय पळयल्लो ना, कोणाकय पळोवंक तो मेळना. पूण ताची सकत भिरांक कळू. वारें कोणें पळयलां? वारें कोणेंय पळयल्लो ना. आमच्या मदें आसा वारें, फॅनाचें वारें आमच्या आंगाक लागता. भिरांक कळू वारें आमकां आमी अनुभव केल्लो आसा. पावस येयल्या दिसांनी वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार त्या वाऱ्या वादळाक पडचे व्हडले जैत रूख केदे व्हडले रूख पडटात. सगळे पाखें उबोन वेता. इतलें नुकसाण जाता, घरां उबोन वेतात. असली भिरांक कळू वारें. आनी त्या वारें पळयल्लो कोण आसा? त्या वाऱ्याची सकत अनुभव केल्ले आसात. त्या वाऱ्याची सकत. तशेंच पवित्र आत्म्याक पळयल्लो कोणूच ना. पूण पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव केल्ले जायते जाण आसात. आनी आयच्या पयल्या वचपान पळयता हांव पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव केल्ले ते शिस ते आशिकपी. त्या भासांचेर ते परिणीत न्ही जाल्यार विविध भासांनी ते उलोवंक शकतात. विविध भासांनी उलयल्लें ते विविध भासांनी समजूंक शकतात. पळया तसलें देणें पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयलें. आनी पवित्र आत्म्याचें काम हेजे सुवातेन पळयता आमी जेजू जिवंत सिसांक ताचो श्वास घेया पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्मो एक श्वास म्हणटा आमी, एक श्वास. वैकुंठांत आदाम आनी एवेक देवान तांच्या नाकाच्या फुडान फुंकलोलो श्वास. आज जेजू सिसांक फुंकता आनी म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक. हो म्हजो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करतलो. घेया. ह्या पवित्र आत्म्यान तुमी बळवंत जाया.
ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुम्ही बरा, ह्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुम्ही बरा, फळांनी तुम्ही बरा, देण्यांनी तुम्ही बरा आणि सगळ्या गावाक वसा सुवार्ता परगट करा. जांची पातकां तुम्ही बक्षता ती बक्षतली, जांची पातकां तुम्ही बक्षिनात ती बक्षची नात. वसा हो अधिकार तुमकां हांव दिता म्हणटा जेजू. आनी हेचे दुसरे वसपांत कामां विंगड आसात, पूण उद्देश एकच. हर एकले जायतो आमच्या समाजान जायतो लोक काम करता. दिसकुलीवेचे आसात न्ही, दिसकुलीवेचे आसात, एकावंट करचे आसात, ओणोद बांदचे आसात, सारून करचे आसात, पेंट करचे आसात, सेंटरिंग करचे आसात, कार्पेंट्री करचे आसात, टायल्स ग्रायनेट बसोवचे आसात, फॉल सिलींग करचे आसात, इलेक्ट्रीक वायरींग करचे आसात, प्लंबिंग करचे आसात, अडल ते चलयतले DC आसात, तहसीलदार आसात आनी PDO आसा वा विलेज अकावंटंट आसा, मिनिस्टर आसात, मंत्री आसात, व्हड राजकारभारी आसात, धार्मीक मुखेली आसात, शिक्षक आसात, विविध नमुन्याची कामां जातात. एका सिटीन पळयता आमी थंयसर DC आसा, तो ऑफिसा भितर रावन अधिकार चलयता आनी तशेंच व्हडले ऑफिसर आसात, पुलीस आसात, तशेंच थंयसर सगळी सिटी क्लीन करतले क्लिनर आसात, पुरसभेचे कार्यकर्ता आसात. सगळांचो वावर एकच आनी उद्देश एकच. नमोनमोनाचे वावर आसूंक पुरो, पूण समाजाच्या बरेपणा खातीर हर एकलोय वावर करता. उद्देश समाजाचें बरेपण. जर तर ते कोयर धाडटले मनीस, कचरो काडटले मनीस, गार्बेज उकडटले मनीस, तर एक दीस येनात, 2 दीस येनात, सिटी भितर वचूंक जाता आमकां. DC एक हप्तो 1 म्हयनो रजा घालून गेलो जाल्यार कांय फरक पडना, पूण हे मनीस गेले जाल्यार सिटी भितर पांय दवरूंक आसना गाणीन. हर एकल्याचें काम इम्पॉर्टंट, देखून हर एकल्यांनी सांबाळा खातीर काम करचें, हर एकल्यांनी पयशे काडूंक काम करचें, मात्र न्ही हर एकल्यांनी समाजाच्या बरेपणा खातीर, उदरगते खातीर, मनशाच्या पेल्याच्या बरेपणा खातीर हर एकल्यांनी काम करचें म्हणलें हांगासर आमी विसरूंक नजो. देखून जेजू म्हणटा, देखून देवाचें उतर म्हणटा, कामां वेगवेगळीं आसात, उद्देश एकच. देखून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बरोवन हो वावर आमी करूंक आसा. हो पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे थंय सदांच आसूं, तुमचे सवय आसूं. पळया, सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. पवित्र आत्मो आमकां जेजू थंय आनी देवा थंय एकवटान दवरता. जेजूची कृपा जोडून घेवंक आनी देवाचो मोग अनुभव करूंक, जेजूची कृपा जोडून घेवंक आनी देवाचो मोग अनुभव करूंक पवित्र आत्मो आमकां देवा आनी पुता थंय एकवटान दवरता. देखून पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करूंक जाय. पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो देवान आयलोलो आजुनी आसा की ना? आसा. आमी म्हणटा ये पवित्र आत्म्या, ये देवन ये म्हणटा. आमी चिंता पयले फावटी देवन येवचो. आयच्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो सगळी भायर वचून हात उबार रावतात, देवन येता घडना म्हूण. पवित्र आत्मो देवान आयला पेंतेकोस्ता दिसा. जेजून स्वास मुकले घडये येता आसा, पूण तो पवित्र आत्मो आमचे थंय ना, म्हजे थंय ना. कित्याक ना? कित्याक हांव आपयता? कित्याक ना म्हळ्यार म्हज्या वायट साली वरवीं, वायट खोट्या करणे वरवीं, वायट चिंतना वरवीं, म्हज्या रक्तमासाच्या वडणेच्या अपेक्षेच्या जिविता वरवीं, म्हज्या रागा वरवीं, म्हज्या मसरा वरवीं, म्हज्या जिद्दा वरवीं, म्हज्या वायट साली वरवीं, स्वार्था वरवीं, म्हज्या गाडी सिरपा वरवीं, म्हज्या वायट खोबरे वरवीं, हेराचें नांव पाड केल्ले वरवीं, देवाचे उपादेश पाळिनातले वरवीं, पवित्र सभेच्या नियमार चलनातले वरवीं पातक म्हजें थंय रास जाता. पातक तवळ पवित्र आत्मो आपणे आप भायर येता. तुज्या घरांत तुका रावचें वातावरण ना जाल्यार तूं त्या घरा रावता. तुज्या घरांत तुका रावचें वातावरण ना, तुका कोणी कार करना, तुका रांदून वाडीन मोग करनात, तुका कोयराबरी करतात, तुका त्या घरांत समाधान ना, तें वातावरण ना, तूं घरा रावता त्या. हांव आश्रमांत जाल्यार जी येता ह्या खंय म्हणी जाल्यार वाटेर पडोन मरता, पूण हांगा रावन आमी बायसन चलतात. उतर प्रायाची जायतीं जाणां थोडी पडी तशें भोगता. भुरगीं मोग करनात,
भुरगीं मोग करनात कांटाळटात द्वेश करतात जाल्यार थोडे बोटी तांकां बघता कित्याक म्हाका ह्या घरांत रावचें वातावरण ना देखून हांवें रावून कांय फायदो ना देखून हांव बायसन चलता थोडे बोटी अशें घडटा आवय 2 दीस ह्या दुयेक 2 दीस त्या दुयेक 2 दीस त्या दुयेक आनी 2 दीस त्या पुतागेर येता कित्याक म्हळ्यार हांगासर समाधान मेळटा म्हणसर रावता मागीर खंय किरी किरी जालें वा रावचें वातावरण ना म्हूण बगलें आनी एक कडेन गेली कळ्ळें की जर तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिणयेंत पवित्र आत्म्याक रावचें वातावरण हांव रुता करिना जाल्यार पवित्र आत्मा भायर गेलो मागीर हांवें आतां वयर घाल मागचें ये पवित्र आत्म्या ये म्हणून आनी ये पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागलें जाल्यार जर तर म्हजी जिणी हांवें सारकी करून घेवना जाल्यार कितलेंय बोब मारतो पवित्र आत्मा पयस तावनूच पळयतलो टाटा बाय बाय तेंत राव म्हणून चलतलो कित्याक म्हळ्यार हांवें पवित्र आत्म्या दवरुना कोणाक दवरला खोट्या आत्म्या दवरला सैतानाक दवरला म्हज्या बगलेक सैतानाक दवरून पवित्र आत्म्या आपयल्यार पवित्र आत्म्या येना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमचें जिवीत नितळ जावंक जाय देखून जेजू म्हणटा तुमी आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे चला आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे तुमी चलतात जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्याक तुमचे तें दवरून काण घेतात आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे देखून आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे आमी चलता जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमचे तें दवरून काण घेता मासा रक्ताच्या खुशे प्रमाणे जेता जाल्यार स्वार्थ द्वेश राग हगे तवळ पवित्र आत्मा आमचे तें ना देवाचो आत्मा आमचे तें ना देवसार आमचे तें आसता देखून पवित्र आत्मा आमचे तंट गत येना तो चलता भशेन चलता पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे तें आसता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी पवित्र आत्म्याची देणी खंयची 7 देणी पवित्र आत्म्याची 7 देणी जाणवाई आमी जाणवायेन भरता नमनी जाणवाई आमच्या मतीक येता हांव आशक्ती जाल्यारय देवाची जाणवाई म्हजे थंय वस्ती करता आनी त्या जाणतिकायेन हांव उलोवंक शकता त्या जाणतिकायेन हांव जिवंक शकता त्या जाणतिकायेन म्हजी कामां करूंक शकता गिन्यान म्हाका मेळटा खंयचें वायट खंयचें बरें म्हूण समजोवचें गिन्यान म्हजें थंय येता देखून वायट सवय पायट करून बरें जिवीत जिवोवचें प्रयत्न हांव करता बूद म्हाका येता बूद म्हाका मेळटा बूद नासलेले बरी बूद नासलेल्या मनशा व्यक्ती बरी हांव जियेना बुदीन जियेता बूद म्हळ्यार कितें देवान दिल्ली एक वर्तें देणें आनी हे बुदी प्रकाशाक पावल्या उपरांत म्हणटा पळय बुदी प्रकाशाक पावल्या उपरांत आमी मॅच्युअर जाता म्हणटा मॅच्युरिटी म्हणटा पळय ती बूद म्हजें तें आसूंक जाय आनी ती आसता पवित्र आत्मा म्हजें तें आसा जाल्यार गठाय म्हाका मेळटा कुडी आत्म्याची गठाय फकत कुडीची गठाय मात्र न्ही आत्म्याची गठाय बघता कसले कश्ट कसले आखांत म्हज्या जिवितांत आयल्यारय हांव तें फूड करूं शकता म्हणली गठ सकत म्हाका मेळटा देखून सांबावल म्हणटा म्हजे अस्कत कायन बॉल दितलो सोमी म्हजे पक्षक आसतना हांव कित्याक भियेसय म्हजे सर्व अस्कत कायन सोमिस्त म्हजें बॉल द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ गठाय समजोणी मेळटा म्हाका समजोणी कितें वायट कितें बरें कितें वायट कितें बरें तुज्या मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरला तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरलां खंयचे जाय वीस ती समजोणी म्हाका फोव जाता ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं भक्त म्हजे थंय येता बापा थंय आसा करची भक्त पुता थंय आसा करची भक्त आनी पवित्र आत्म्या थंय रुता करची भक्त म्हजे थंय उपजता देव भिरांती सो देवा भक्ती सो देवा मोगा सो मनीस हांव जावंक शकता आनी तशेंच देव भिरांत देवाची भिरांत म्हजे थंय उपजता आनी त्या देवाच्या भिरांतींत देवाक खाल जावन हांव जिवंक शकता आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलें म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या 12 फळांनी सोंपता 12 फळांनी पवित्र आत्म्याची 12 फळां माया मोगवान आमी जिवंक शकता पळया माया मोग संतोश म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत संतोश म्हजे थंय संतोश म्हजे थंय हांव संतोश बरी रोड करूं जायना पड्यांक विचारल्या कसो आहे हे दळे रडण्यात ते ना हे ना हुशार ना देन कसो आहे बा हुशार ना बाद कशें आहे माय पेंग तांदूक रडचेंत पूण जर तर पवित्र आत्मा आमचें तें आसता तेन्ना आमी रडना संतोश बरीत आसता आमी माया मोगाचे मनीस म्हज्या घरान माया मोग म्हज्या सेसा बरा माया मोग म्हजे थंय माया मोग म्हजे थंय संतोश म्हज्या घरान संतोश आनी संतोशाची जिवीत जाल्यार तिसरें फळ शांती जाता म्हज्या घरान शांती म्हज्या कुटुंबान शांती म्हजे थंय म्हज्या मतीन म्हज्या काळजान शांती सो मनीस देखून शांती पासून वावुरतात ते बागी ताका देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें भोंवतर सोंसणीकाय आमकां मेळटा आनी एक देणें आनी एक फळ सोंसणीकायेचे मनीस आमी जाता उठिल्ल्या बसल्या रागार जायना थापना आमी जोर करिना आमी सोंसणीक
सोंसणीकायेचे मनीस जाता आमी. पेशन्स आसता आमकां, पेशन्स. सोंसणीकायेचे दयाळायेचे मनीस जाता हांव, दयाळायेचे. कायलो राग आयलो जाल्यार उपरांत आमी दयाळ जाता, कलते जाता, बोगसणे मागता, सॉरी म्हणटा आनी सॉरी म्हणटल्यांक बक्षिता आमी. दयाळायेचे मनीस कुटुंबांत पळया आनी आमच्या जिवितांत ही दयाळाय. बरेंपण आमचें तें. हांव खंय गेल्यार बरें करता, वायट करूं शकना. बरें करता, बरेंपण म्हजें थंय, म्हजें कुटुंबांत बरेंपण, म्हज्या सेसामारा बरेंपण, समाजान बरेंपण, बरो वावर हांव करूं शकता. उदार मनासो जाता, उदारपण म्हजें तें येता. उदारपण आयलेल्यांक गेलेल्यांक सत्कार सन्मान करचें, कांय कपुशेळें उदक दिवचें, कांयक कांय तरी दिवचें, दान करचें. उदारपण म्हजें तें. कांय फकत दुडवा बदकान मात्र न्ही, वावर सेवेंत उदार हांवें जावचें. सादेपणाचें जिवीत, सादी बळी कितली बागी. सर्गीचें राज्य तांचें. सादो मनीस हांव जाता, सादो मनीस. आनी साद्या मनशाक सांगता सगळी पृथ्वी ताचें दायज जाता. कित्याक साद्या मनशाक सगळीं मनशां लायक करतात. अहंकारी गर्वी मनशां कोणी लायक करनात. एरुकूत अडगना, मरकत अडगना म्हण थोडे आसतात. तांचे लागीं कोण येनात उलोवंक, तांकां सोडून नवतात. देखून सादे मनीस सगळ्यांक मोगाचे. सगळी पृथ्वी जाता तांचे दायज म्हणटा देवाचें उतर. विश्वासीपण, देवातय विश्वासी, ल्हान संगतीन विश्वासी, पेल्यातय विश्वासी, घोवातय विश्वासी, बायलेतय विश्वासी, आवय बापाय ते विश्वासी, भुरग्यांतय विश्वासी आमी जाता. आनी विश्वासीपण आनी आमचें जिवीत असो प्रमुख एक फळ जावन आसा. मानसुगीचें जिवीत आमचें. मानसुगी, आमी मानसुगेन जियेता. हेरांक पातकां वडिना आनी हेरांच्या पातकाक आमी पडना. आमचें जिवीत मानसुगेचें जिवीत, मर्यादेचें जिवीत, मर्यादे विणें हांव चलना. पवित्रत्म्याची फळ स्वदमन, नियंत्रण म्हाका आसा. नियंत्रण म्हाका आसा. कितली ओडणी म्हाका येवं दी, कितली ओडणी म्हाका येवं दी. पाड करची ओडणी, खोटी चिंतनाची ओडणी, अनिश्कळ करची ओडणी, वा आमाल पिवोवची ओडणी कितली येवं दी. हांव तें करिना म्हणलो. नियंत्रण म्हजें तें आसूंक जाय. वायट सवयांक पाठ करतलो, बरें जिवीत जियेतलो म्हणली एक दृढ स्वदमन म्हजें तें आसूंक जाय. तवळ हांव पवित्रत्म्याचो व्यक्ती म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच निश्कळपण, पवित्रपण, देवातय आनी पेल्यातय, देवातय आनी म्हजेतय एक निश्कळपणाचें जिवीत, म्हणजे आपोवण्या सरी जाल्लें जिवीत हांवें जिवंक आसा. आनी ह्या मुखांतर 12 फळां म्हजे थंय दिसून येवंक जाय. देण्यांनी 7 देण्यांनी भरलेलो व्यक्ती हांव. 12 फळांनी म्हजें जिवीत हांवें रुता केलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्रत्म्याचो व्यक्ती जावंक हांव शकता. पवित्रत्म म्हजें थंय आसा आनी परत हांवें पवित्रत्म्या मागची गरज ना. कित्याक पवित्रत्म्याचो व्यक्ती आनी हो पवित्रत्म म्हजें थंय आसता जाल्यार हांव देवाक महिमा हाडची कामां करूंक शकतलो. देवाक महिमा हाडची, देवाक होगळी काडची, पुताक जेजू क्रिस्ताक होगळीक दिवची, महिमा दिवची कामां करूंक शकतलो. असले जिविताक आज पवित्र सभा आमकां आपोवणी दिता. आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता. तसलें जिवीत पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलेलें जिवीत आमचें थंय रुता जावंक तो पवित्रत्म सदांच आमचे थंय वस्ती करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. तरी एका देवातें आसूल आमच्या सभावार तूं सारयां सगळीं सांगता आमी म्हणया. सतमंतां देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गांनी पितेमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या क्लेस्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यावरी गर्भे संभवलो ओंकार भरता जल्मलो 5 प्रतकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गा सोडलो सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचव्यांनी मेल्ल्यान दिवस घेतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कतोलीक पुलीस सभे भक्तां सैकतार पदकाचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन. आमी सर्व देवाची भुरगीं पवित्रत्म्याची तेंपलां आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळ उबारया आनी आमी पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी भरलेले व्यक्ती जावंक देवाचो आदार मागया. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या बिस्प साहेबाचेर सर या जांगांचेर धर्मिकांचेर लायक माणयारांचेर आनी सर मिशनारींचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाटय आनी तुजी पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक करी जानवाय तांकां दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमची मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या सर राजकीय मुखेल्यांचेर
तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी वोत. तांणी सर्वांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान कार्यागत करूंक आनी आपले तबेन दिल्ले परजेची निस्वार्थी मनान सेवा करूंक देशाची उदरगते खातीर वावरूंक तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक पाटय. आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन आमचे जिवीत पेल्याचे सेवे खातीर जियेवन आमच्या कुटुंबांनी शेजारा आनी वाड्यांत तुज्या मोगाचे आनी सेवेचे राज्य स्थापन करूंक आमकां सक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय लाभय. तांची सेवा साकरी करतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. आमची कुटुंबां माया मोगाची आनी सेवे स्पिरिताची मंदिरां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या भागी दिसा ह्या एवकरिस्ताच्या बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां लाभय. अशी आमचे जिवीत तुज्या साक्ष दिवचे तशेले कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुणशतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पूण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेक शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. एकडी बोर आमच्या कसकी घर सांगातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सगळं आसकाडयां तांचे बसोत मागे. पावसा खातीर आमी मागया. इस्कल नव्यान सुरू करच्या भुरग्यां खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. मध्यम मुखांत रेमिसाचें बलिदान बटयतल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैनार आमी आसांव. तुज्या पुतान सगळ्या मनशा कुळाक पवित्र आत्म्याक बसयलो आनी पाटयलो. तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा, आमच्या मदें आसा. पवित्र आत्म्याक आमचे थंय वस्ती करची खरी सुवात रुता करून आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावचें भाग आमकां फोव कर. अशें पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी आमी बरोवन तुका महिमा दिवची कामां करूंक आमकां आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 5 अंक कणिक 109 समोर. C10. सस्ताच्या ससना देवा जाय. मोगल तुझ्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजान दिवच्यो. जाप्यो तुझ्या मोगाच्यो उदोग वासो भेटयता बापा. वायदा कासो अर्पिता तुका. तू मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता तूं ड्रग दी तूं आमकां. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सद्वेता देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनातल्या नेहमीक आमच्या नेक्या पैशाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गोठ आमी दिसान दीस एक वळखून तांचो फावो ते परी वांटो घेवंक पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो, जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्या तुवें दयाळपणी आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्या पाटयलोय आनी असो पास्काचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय। आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परसांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी कस बाबा तूं सारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो काळ रुसून हाडलो, हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली। देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्लसता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार। सोसा भरला तुझ्या वैभवा, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय। सर्वेस्वराचे नावे येता ताकाचे, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय। आम्ही दिंबिगली आंबो पवित्र गडी आम्ही संभ्रमता उंडा आणि वायना सरले जेजूचे मास आणि रगजान बदलची गडी पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं ही देणी पवित्र जातात। पवित्र आत्म्याची गडी कितेंय आमी मागता आमी खंडीत घेता, देखून आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवया। बापा क्रुसूतून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची। तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। बवडतासो गुट परगटुया, जेजू मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतो। बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासो मेजता, पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता। सर्वीस पुराख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर। फ्रांसीस आमच्या पापा साईबा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय।
पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती तिसोपती भाग्यवान सुसय भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान उजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजनामतीन दवरना आमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या देळ्यांनी आनी फळांनी भरलेलें जावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दये करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या श्रोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळटीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माये मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीसावन ह्या संवसारी येयली. आमचे सवे सदांच रावच्या पवित्र आत्म्या पाठोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ली. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी नेटोवन सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणी दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जीविताद्या प्रकाश तुझो फक सर्गींच्या त्या जीवनात तुझ्या सौम्या म्हाका सज काळीज म्हजी राखून आसा सौम्या तुझ्या इन्या गाना लालेण आसा दुनिया तुका
येवच्या कळजंदाईले सोमिया जेजू का मेयर गा देविया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो येयला सोमी आमचे थंय राव आमकां तुज्या आत्म्याच्या कृपेन बर देणे नेटय फळांनी आमची जिवीत सोबय म्हूण मागया तुमची सवाब अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोम्या सर्वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोम्या कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या सदा पयांतले मरणादी पिड्यांतल्या मुखार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या देव तेंपलाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू उंड्या रुपी आमच्या आत्मेक पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुवें सोम्या केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका अगळप तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका आराधान तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोम्या प्रार्थुया बापा आमच्या भोवमोगाळ सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभे सर्गेंच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिलाय ती कोरपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोषण्या वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस देख आमकां आपले भक्त दिन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज्य चलोवं आनी सोडून फळ आमचे जिणयेंत वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने आनी मोगान धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया 5 song go 305 016 काळजाच्या गोंड्या उजा नामान तुका रोशमच्या माय महिन्याचे गुलाबराणी चेन्ना तुझा लाभता माये माय मोयन्याची दुलोब्राणीये चेन्ना तुझा लाभता माये मोगाळ पुता सोवे आंगार मोरी आशिर्वादी आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी